नाल तुम्ही आता तो 40 रुपयान दवरला, ताका रिस्पॉन्स कसो आहा लोकांचो? बेस्ट रिस्पॉन्स आहा, म्हणजे लोकांची इतली बरी सोय जाल्ली आसा. आयज जो 60 रुपयान नाल आसा तो 45 रुपयान आमच्या आउटलेटाचेर मेळटा. आज आमकां आमी हॉर्टिकल्चर प्रॉफीट करपाक हे करूंक ना हो मुवमेंट. लोक जे आमचे घेवपाक येता ते आमच्या आउटलेटाचेर दिता. आमी स्वता विकूंक शकना न्हू, म्हणून ते आमचे जे आउटलेट आहा त्या आउटलेटाचेर हे नाल सप्लाय केल्ले आसा. आनी तो आउटलेटवालो जो आसा न्हू तो कॅश फारीक करता आमकां हॉर्टिकल्चराक आनी ते नाल घेता. म्हणटून तेका एक 10-11% तरी प्रॉफीट मेळपाक जाय न्हू, नाल्यार तो कित्याक घेतलो आमचे नाल ते आनी विकतलो लोकांक? शॉर्टेज पडल्यार आनी मागितले तुमी आतां? हय, सप्लाय येत रावतली. पर पर्सन कितले आसता एका मनशाक? कितले एका मनशाक कितले हॉर्टिकल्चराक दिल्या न्हू ते मॅक्झिमम तेणी कितें एक 5-10 तो व्हरोंक शकता पर पर्सन. जास्त दिवपाक आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना. जाल्यार पूण 50 आपूण एकटोच मागूंक शकता तशें जावंक जायना. सगळ्यांक पावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनान ते हाडलेले आसा. टोटल कितले हाडला सर? आतां 25,000चो एक लॉट पयलीं हाडलेलो आमी. आतां दुसरो लॉट आयज आमकां येवपाचो आहलो, तो येयलो आसतलो कदाचित, येयलो बी आसतलो. आनी असो 4थी पर्यंत हे लॉट येत रावतले. थोडे आनी कशे चर्चा आहे की 20 रुपयान नाल तुम्ही 40 रुपयान कर्नाटकान हाडला. विजय सरसे म्हणटाले की थंयसर मेळटात 25 रुपयान. तेणी दाखोवचें. तो जर 25 रुपयान आयज हाडून दाखयतात, विजय सरदेसान सांगला ते आपल्या टायमा वयले त्या वेळार 20 रुपयान आहलो आसतलो. आयज कितले दीस कितले तेंप जालो, कितली वर्सां बदलली. आयज रेट तुमी जजमेंट घेवंक शकता की आमी जो क्वॉलिटी हाडल्या पळय केदी मोठी सायज, तेच सायजीचो नाल भायर मार्केटान कितलो मेळटा तो पळोवपाचो. ती 60 रुपयाक मेळटा. कितें बेश्टे अशें एलिगेशन करप हें बरोबर न्हू. कर्नाटका मेळटा 40 रुपयान तुमी आमकां विदाउट प्रॉफीट आमी तो सेल करता. कॉर्पोरेशनाक तेजे प्रॉफीट नाका म्हणून आमी ठरयल्लें आसा.